जोसेफ ब्रेगेन्झा आणि हांव आल जेरी ब्रेगेन्झा हेजो ग्रँड नेव्ह्यू म्हणल्यार म्हाजो ग्रँडफादर आनी तो भाव. आनी आयचे दिसा 24 एप्रील 2025 आतां ते फर्स्ट कोंकणी फिल्मांक प्रोड्यूस केल्याक आनी रिलीज जालेल्याक 75 इयर्स भोगतात. आनी हेज्या लागून हांव म्हाज्या फॅमिलीक आनी सगळ्या गोंयकारांक कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता की ही 75 इयर्स जाली हे फामाद पिक्चराक. हे मोगाचो आवंडो इन द इयर 1950 रिलीज जाल्ले आनी हे म्हाज्या ग्रँडफादरान ग्रँड अंकल आल जेरी ब्रेगेन्झान बरयल्ले आनी तेजेच लागून तेका फादर ऑफ कोंकणी सिनेमा म्हणटात. आनी आयचो दीस कोंकणी सिनेमा डे म्हणून आख्खे संवसारभर मनयतात. हे पयले कोंकणी फिल्म तुका सांगिल्ले भाशेन 24 एप्रील 1915 रिलीज जाल्ले तेन्ना मिलाग्री सायबिणीचे फेस्त आहले आनी ते फेस्ता दिसा रिलीज जाल्ले आनी ती रिकॉर्ड 1915 तेजी सगळी कातराची रिकॉर्ड इस्टरा दिसा रिलीज जाल्ली. आनी ही सगळी कातारां आनी ही आमच्या फॅमिलीन आमच्या घरान खूब वर्सां जाली चालूच आहा. आतां 1950 वर्सां म्हणजे म्हाजो डॅडी तेन्नाच जल्मलोलो आनी ही कोंकणी फिल्माची कातरां न्हू आमकां सदांच आमच्या घरान आयको येताली. आमी पिक्चर कोणाक पळोवंक ना म्हणल्यार म्हाज्या पांयान पासून पळोवंक ना, पूण ही कातारां आमी सदांच घरान आयकताली. आमी नको आहली ती कातारां खंयची पासून. आतां जेन्ना हांव म्हाज्या पांय कडेन उलयता तेन्ना आमकां कळली ही त्या पिक्चरांतली कातारां म्हणून. आमकां सद्दां न्हिदयतना डॅडी कातार म्हणटालो पूण हांवें अशें म्हणलें जाल्यार ही कातारां केन्नाच खंयच आयकूंक नासली. खंयचे कातार म्हणल्यार मोगाळबाय मोजे बाय सगलो दीस तूं रोडटाय बापाक तुज्या तूं सोदताय तुजो पापा खंय गेला गाय. अशें म्हाजो डॅडी म्हाका सदांच कातार म्हणून न्हिदयतालो आनी हांवूय म्हाज्या भुरग्यांक म्हणून न्हिदयतालो. पूण हांव नको आहलो हें सॉंग खंयसून येयलें तें. आनी म्हाजो डॅडी सांगता तोच जाल्लो 1950 वर्सा तेन्ना हे पिक्चर रिलीज जाल्लें आनी तेजो पाय जेम्स ब्रेगेन्झा जो आल जेरी ब्रेगेन्झाचो भाव आनी ही इज द रायटर ऑफ द फर्स्ट फिल्म. ओके, तेडेन आनी दुमीन हेंच्यांनी दोगांयनी वांगडा ते पयले पिक्चर बरयल्ले. ह्या पिक्चराचें नांव मोगाचो आवंडो आनी बरयला तेजेर एक बूक आहलो तेजे स्टोरी बुकाचें नांव मोगाची ओड. त्याच बुकाचेर हे स्टोरी काडलेली आहा मोगाचो आवंडो आनी तेजेर फिक्टिशियस मागीर सगळे दुसरे रोल म्हाज्या ग्रँडफादरान एड केल्ले जेम्स ब्रेगेन्झान आनी ते मोगाचो आवंडो म्हणून पिक्चर काडले. ही स्टोरी न्हू एक कॉमन लव स्टोरी कही स्टोरी आनी मोगाचो आवंडो म्हणजे लव क्रेविंग हें तुमकां दिसून येता पोस्टरा वयरसून. आनी हे स्टोरी म्हटल्यार न्हू दोन मोगी आनी एक व्हडल्या फॅमिलीचो चेडो जो हिरो ह्या पिक्चरांतलो तो सदांच मस्तीपणा करतालो आपल्या इश्टा वांगडा. हे दोगी त्या पिक्चरान एक्टींग करतात म्हाजो शापाय आनी तेजो भाव आनी हे सदांच मस्तीपणा करताले म्हणून तेंचो पाय जो व्हडलो मानीक फॅमिलीचो आहलो तो हेंची मस्तीपणा लिपोवपा खातीर लोकांक पयशे दिवन नाल्यार कितेंय दिवन उगी करतालो नाल्यार आपल्या फॅमिलीचें आनी आपल्या चेड्याचें नांव पिड्यार जातलें म्हणून. असोच तेजो दुस्मान आनी घरा कुशीक रावपी आहलो तेजो शेजारी जो सदांच हेजे वांगडा तेज्या चेड्या वांगडा हिरो वांगडा सदांच झगडी करतालो आनी तेका जाय ताल्ली एक दीस तो तेका बूत शिकयतलो म्हणून. आनी असलेच मस्तीपणा करता करता हो हिरो ह्या पिक्चराचो जो आबल म्हणटात तो मोगान पडटा एक सादे घरांतल्या चेडवाक आनी हे पायक आवडना म्हणून तो तेका सांगता तूं आपल्या घरान रावंक सोदताय जाल्यार ते चेडवाक सोद आनी एक बरे फॅमिली चेडवा वांगडा काजार जा. पूण आबल तेजे मोगान आसता म्हणून तो तेका चेडवाक पळोवन घेवन वयता आनी काजार जाता आनी हीच तेंची घरांतली भायर घालतकूच तेजी स्ट्रगल लायफान तो कसो सांबाळटा आनी मोग कसो आनी पायची स्टोरी आनी भुरग्यांची रिलेशनशीप आनी हे तेंचे वॅल्यूज हे त्या पिक्चरान सांगलेले. मोगाचो आवंडो 1915 रिलीज जाला न्हू आनी तशेंच तेजें आनीक तेणें 1915 एक डॉक्युमेंटरी रिलीज केल्ली फातिमा सायबिणीची बॅड जेन्ना गोंयांत जाली न्हू तेजी इमाजीची तेन्ना तेणें एक डॉक्युमेंटरी केल्ली फातिमा सायबिणीचेर आनी तेजे उपरांत तेजें सेकेंड कोंकणी फिल्म विच इज द फोर्थ कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस्ड वॉज सुखाचें सोपण जे 1967 वर्सा रिलीज जालें.
पयले कोंकणी फिल्म तेणें प्रोडक्शन अंडर एथिका प्रोडक्शन केल्लें आनी सेकंड टायम हें हेलन प्रोडक्शनाच्या अंडर. हेलन तेजें चेडूं, सो ते चेडवाच्या नांवान हेलन प्रोडक्शनान तेणें ते सेकंड फिल्म सुखाचें सोंपोवन रिलीज केल्लें. म्हणटूच हे दोनी पिक्चरांना पळय 1950 1967 व्हडलें गॅप आहा, कित्याक तेन्ना लिबरेशनाचे स्ट्रगल जाल्ले आनी पिक्चर काडपाक ताका खूब कॉस्ट भोगले म्हणून आमकां कळून येता. म्हाजी फॅमिली सांगता तें कळून. आनी आतां पळय मरे तूं आनी हांव आतां आयज रिकॉर्डिंग करपाक कितकें सोंपें. आमकां आमचो आख्खो कॅमेरा बॉल्सान येता, आख्खो वाडो येवन पिक्चरां पळयतालीं, स्टँड स्टील आख्खो वाडोच बंद जातालो, रस्ते बंद जाताले. आतां कितें धाकटो सो कॅमेरा घे वयर लावन थंय धाकटो मोबिलिटी बा इजी. तेन्ना तेंच्यांनी खूब कॉस्ट भोगला. म्हाजो डॅडी आनी मामी पासून सांगता खूब तांकां कॉस्ट भोगले पिक्चरां काडपाक, प्रोडक्शन करपाक, ती एडिटींग करपाक आनी रिकॉर्डिंग पासून करताना न्हू वॉयस क्लॅरिटी ती खूब डिफिकल्ट. आतां अशें खूब मिशिनां आनी अपॅरेटस मेळटा जे तुका वॉयस क्लॅरिटी करूंक जाता, बेस ट्रॅम्बल तुका वाडोवंक मेळटा. सगल्यांक एक्टींग बा करपाची खूब उमेद. म्हाकाय एक्टींग करूंक खूब उमेद आसा. हांवूय केन्ना हांगा थिंगा तियात्रान कॉम्पिटिशनांनी बा पार्ट घेता. आनी हे तियात्र काडलो तेन्ना हे पिक्चर काडले तेन्ना म्हाका चिंतून येता कितके त्रास भोगलेले आसतले म्हाज्या ग्रँडफादराक. म्हाजी ग्रँडमदर सांगताली घरांतले सगळे पयशे भांगर प्रॉपर्टी पासून तेंच्यांनी इकोवन सॅक्रिफायस करून ते पिक्चर काडलेले. आनी स्पेशली तो भुरगेपणासून न्हू ताका आज जेरी ब्रेगन्साक एक हे आसलें, आपणाक जाय न्हू ते कहें ना कहें करतालो, कितके डिफिकल्टी आसो. आनी तेजो भावाचो सांगात ताका सद्दांच आसलो. जेरी ब्रेगन्सा सिक्रेट हार्ट ऑफ जिजस हाय स्कूल पार्रान स्कुलान शिकलो. मागीर तो आपलें फुडलें शिकप करूंक बोमाय गेलो. आनी बोमाय तूं जाणा कहें फिल्म इंडस्ट्री आनी कहें चलता. आनी ताका हिंदी पिक्चरां पळोवपाक खूब उमेद आसली. आनी तो म्हाजी शामाय म्हाका सांगता, म्हजो पाय म्हाका सांगता, म्हजो शापाय म्हाका सांगतालो तो ताका सॉंग म्हणपाक आनी आदली सॉंगां ती युडले म्हणटाले न्हू, युडले तसले तो हें म्हणून ताका खूब उमेद आसली. म्हणून तो पिक्चरांनी बा तो हें काम करतना थंयसर एक नामनेच्या डायरेक्टरा प्रोड्युसरा वांगडा तो काम करूंक लागलो. पण ते धाकटे तेणें ताका पळोवन न्हू तो शिकलो. आनी तेणें चिंतलें मागीर कित्याक आपूण एक पयलेच कोंकणी फिल्म काडचो ना. आनी ताका मागीर आपले इश्ट जे गोंयान आहा आपल्या भावाक आनी थंय बोमायच्या लोकांक तेजे इश्टांक घेवन ताणें एथिका फिल्म इंडस्ट्री जाली एथिका प्रोडक्शना हेडा अंडर पयलीं आपले कोंकणी पिक्चर काडले. आतां म्हाका पासून पळोवपाक म्हाज्या फॅमिलीक पासून पळोवपाक ते पिक्चर मेळोंक ना, कित्याक आदी ते मॅटॅलीक टेपाचेर रिकॉर्डिंग जातालें आनी ते स्टोरेज करपाक खूब डिफिकल्टी. आनी आमच्या म्हापशान पासून कितलेंय बरें घर आसूं सांबाळपाक वस्तू व्हडल्यो आनी आमचे वेदर कंडिशना लागून ते मागीर ते एकामेकाक चिड्डतात कितें. आनी आमकां धाकटेपण आमकां खबरूय नासलें ते कितें पेटींनी भरलेले आसले ते आमी तसल्यो वस्तू घेवन खेळटाले. हांव म्हाका हांवेंनूच पासून त्यो रिकॉर्डिंग पासून पिड्यार केल्यात जाल्यार. आनी आतां पासून तुवें पळोवंक येता ते पोस्टर आहा ते सगळे हँड पेंटीड पोस्टर. तेन्ना फोटोग्राफ तसले इतके व्हडले बा करूंक जायनासले, हँड पेंटींग करून पोस्टर आसताले प्रिंट. आनी ते आजून पासून सांबाळ खूब फ्रेजायल ती कागदां ती आजून पासून सांबाळपाक सगळीं कातारां तेंचे नोट्स आजून पासून ते फॅमिली कडेन आमच्या आहा. आनी हांव योजिता केन्ना ते रिमेक जायत त्या पिक्चराचो आनी ती कातारां यूज करून हें रिलीज जायत म्हणून हांव शुअर आतां 75 इयर्स भोगता ह्या पिक्चराक. ते तसलो ऑपॉर्च्युनिटी तेंचे म्हाज्या शापायक असलें मेळोलें जाल्यार तेंच्या आत्म्याक पासून शांती मेळटली आनी खूब खुशालकाय भोगतली आयज. आनी हांव तांकां पासून कॉंग्रेच्युलेट करता हे 75 इयर्स भोगली म्हणून. आनी प्रुडंट म्हाज्या भावांक जे आयज आमच्या घरान येयलेत सोदून फायंड आवट करपाक हे 50 वर्सां भरलेली ही फामील खंयची खंय डॉक्युमेंट आहा म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंचे हे वावराचेर सदांच देवाची बेसांव आसूं. देव बरें करूं.